नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. विशय जो आसा तो आसा शिक्षणाचो आनी गोंयांतले नामनेचे शिक्षण तज्ञ आनी गोवा बोर्डाचे आदले चेअरमॅन पांडुरंग नाडकर्णी सर आमचे बरोबर आहात. सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पयली गजाल इतलेंच विचारता की तुमचो लॉकडावन कसो चल्ला. हांव सगळ्यात पयलो प्रश्न तोच विचारता आनी मागीर मेन विशयाचेर वता. सो थंयच्यानच तुमचे कडेन सुरवात करता. तुमचो लॉकडावन कसो चल्ला? लॉकडाऊन व्यवस्थित चालला. लॉकडाऊन इज लॉकडाऊन. आम्ही घरांतल्यान खंयच भायर सरना हय. आणि घरात व्यवस्थित खरें म्हणल्यार म्हजें लॉकडाऊन एक 4-5 दीस पयलींच सुरू जाल्लें, कारण चलो म्हजो बेंगलोराक आसा हां आनी ताणें म्हाका स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिल्ली, हां बाबा घरांतल्यान भायर सरपाचो ना म्हणून. हां त्यामुळे जनता कर्फ्यू जालो ताचे 4 दिसां पासून म्हजें लॉकडावन चालूच आशिल्लो. हय. एक गजाल सर, तुमी जेन्ना आतां म्हाका दिसता तुमी घरां आसात सो विचार करपाकय भरपूर वेळ आसा आनी अशी परिस्थिती भितर एक विचित्र परिस्थिती निर्माण जाल्या. ती म्हळ्यार हांव सुरवात करता परिक्षे वेल्यान. 12वेची परीक्षा, 10वेची परीक्षा, ह्या दोनूय गजाली विशीं तुमकां कितें दिसता की कशें करून ह्या पेचांतल्यान भायर सरप? 12वीची परीक्षा ती जवळ जवळ सगळी जाल्ली आसा. एक 2-3 म्हाका दिसता एक ज्या विशयांत कमी भुरगे बसता परीक्षेक तशेच विशय उरिल्ले आसा. जॉग्राफी आनी अशें कितें तरी. बाकीचे बहुतेक म्हत्वाचे पेपर जाल्ले आसा. खरें म्हणल्यार पेपर तपासणीचें काम गोवा बोर्डान टिचरांक घरा कडेन करून दिवपाक जातालें इतले तेंप. कारण घरा कडेन पेपर दिलो म्हणून कांय हरकत ना. खुबशे जाणांक खबर ना, बोर्डाचे पळय गोपनीयता आसा हय. ती अत्यंत चड आसा. कारण प्रत्येक सीट नंबर जो आसा ताका स्टिकर लायल्लो आसता, तो कवर अप जाता. त्यामुळे सीट नंबर कोणाक कळना. आणि ते जर घरा कडेन पेपर तपासणी केल्ली जाल्यार इतले भितर पेपर तपासून जातले आशिल्ले. पूण बोर्डान काही कारणास्तव तांकां तें शक्य जालें ना जायत, किंवा नवो बदल करपाक प्रशासकीय त्रास जाता, एडमिनिस्ट्रेटिव्हली त्रास जाता. त्या खातीर ताणें हालीं करचे सोमारच्यान पेपर करेक्शन सुरू केल्लें आसा. पेपर करेक्शन सुरू केल्यार बोर्डाक तसो रिजल्ट डिक्लेअर करपाचो व्हडले दीस नाका, अवघे दीस जाय. कारण आतांची जे स्कॅनिंग आणि बाकीची जी पद्दत जी आसा डेटा कलेक्ट करपाचो किंवा डेटा कॅप्चर करपाचो, तो अत्यंत आधुनीक पद्दतीचो आशिल्ल्यान बोर्डान फुडले 15-20 दिसांत जर सगळें व्यवस्थीत जालें जाल्यार 12वेचो रिजल्ट जातलो. 10वेची कितें? हॅलो. 10वेची कितें सर? हां, आता महत्वाचो प्रश्न आसा तो 10वेचो. कारण 10वेची परीक्षा जावंक पावली ना. खरें म्हणल्यार आमी जर एकंदर विचार केलो जायत त्या भुरग्यांची आमी काकूट करपाची. कारण परीक्षा आज जातली, फाल्यां जातली, आज जातली, फाल्यां जातली करून निमाणें अजून पर्यंत परीक्षा जाली ना. कारण लॉकडावना नंतर तांकां कळ्ळें की 3 मे पयलीं काय आपली परीक्षा जावची ना म्हणून. मदीं आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलें की आमी 10 दीस पयलीं भुरग्यांक एडवान्स नोटीस दितले म्हणून. एक 40 दीस किंवा 42 दीस कितें जे आतां पळय जाले, किंवा म्हयनोभर जालो अशें धरया. ह्या म्हयन्याभरांत भुरग्यांचे कितपत अभ्यासा कडेन लक्ष लागलां हो प्रश्न आसा. बरोबर. एक मानसशास्त्रीय प्रश्न आसा, सायकोलॉजिकल. आनी भुरग्यां भितर एक टेन्शन, एन्झायटी आनी त्याच बरोबर पालकांकय. त्यामुळे SSCचे परीक्षेचें कितें करचें हाचेरय हांवें बोर्डाक विशय 2 सुचना केल्ल्यो खूब पयलीं, जवळ जवळ 20 दीस जाले. तातूंत ती पयली सूचना आशिल्ली ती SSCची एग्जामूच बोर्डान कंडक्ट करप ना. मागीर कशें करपाचें एग्जामूच कंडक्ट केल ना जाल्यार? हाजेर एक विचार असो आसा जाचेर एक कितें आसा, आमचे कडेन शिक्षण सल्लागार मंडळ कायद्यांत तरतूद आसा, प्रत्यक्षांत तें अस्तित्वांत ना. प्रत्यक्षांत तें अस्तित्वांत ना. बरोबर. जर अस्तित्वांत आसलें जाल्यार मुख्यमंत्री किंवा एज्युकेशन मिनिस्टर ताजे अध्यक्ष, आनी तांणी 20 सदस्यांचे ते सल्लागार मंडळाची एक जर मिटींग घेतिल्ली जाल्यार खुबश्यो सूचना येवंक शकताल्यो वेगवेगळ्यो. हांवें जी सूचना दिल्ली आसा तातूंत अशें आशिल्लें की भुरग्यांचें इंटरनल असेसमेंट जाल्लें आसा. त्या इंटरनल असेसमेंटांत प्रिपेरेटरी एग्जाम म्हणजे प्रिलिम जाका आमी म्हणटा ताजे मार्क ऍड करपाचे. आतां बोर्डाच्या नियमा प्रमाणे प्रिपेरेटरी एग्जाम ही बोर्डाची एग्जाम न्ही. त्यामुळे ते मार्क आमी कशे घेतले असो तांचो एक प्रश्न आसूं शकता. पूण तरी पूण उच्च पातळीचेर हाजेर विचार जावन शिक्षण सचिव, मुख्यमंत्री
आणि काही रिटायर्ड जे शिक्षण क्षेत्रांतले मनीस जे आसात, मागीर प्रिंसिपल माधव कामत आसा, भास्कर नायक आसा, अशा सगळ्या लोकांक आपोवन एक चर्चा करून तातूंतल्यान वाट काडपाक येता. हांवें प्रिलिमिनरी एग्जाम म्हणजे ती प्रिपरेटरी एग्जाम ती घेवची कित्याक म्हणली हाचें कारण सांगता. हम्म. इंटरनल एग्जामी ज्यो भुरगे जातात तांचे मार्क जे बोर्डाक धाडटा हे सगळे मार्क जवळ जवळ 75% परस चड आसता. हम्म. हाचें कारण कितें जाल्यार स्कुलां भरपूर मार्क इंटरनल एसेसमेंटाक भुरग्यांक दिता. हम्म. त्या बेजीसचेर जर रिजल्ट डिक्लेअर केलो जाल्यार जवळ जवळ सगळेच भुरगे डिस्टिंक्शनान पास जातले. सगळेच भुरगे डिस्टिंक्शनान पास जातले कारण 75%च्या वयर तांकां मार्क पडिल्ले आसा. हय. आणि प्रिपरेटरी एग्जाम जी आसा हे प्रिपरेटरी एग्जामीक आणि ते मार्क जर एक कडेन गेले जाल्यार तें बॅलन्सिंग जावंक शकता अशें म्हाका दिसता. ताजो हें करून तें बॅलन्सिंग करून पळोवचें पडटलें बोर्डाक. तुम्ही कितें तुम्ही मे म्हयन्याक परीक्षा नाका म्हणटात. असो म्हजो विचार. हाचें कारण कित्याक की आमकां सगळ्यांक खबर आसा 3 मे नंतर आनी 10 दिसांनी परीक्षा सुरू जाली. हय. म्हणजे जवळ जवळ 13-14 तारखेक परीक्षा. तुम्ही विचार करात गोंयचे एकंदर जो पळय हें आसा सामकें गरमेच्या दिसांनी परीक्षेक बसचें. हम्म. बरें तेंय आमकां 3 तारखेक कळटलें कितें जातलें म्हणटा तें. बरोबर. लॉकडावन जातलो काय ना काय तो लॉकडावन आनी 10 दीस फुडें जाता. हय. आनी तेच वेळार परीक्षे सारको व्हडलो जो उपक्रम आज हजारांनी भुरगे एक कडेन येतात असली गजाल अलाव करप शक्य जातलें काय ना तेंय 3 तारखेक पळोवचें पडटलें. उपाय आसा तोय उपाय हांवें बोर्डाक सुचयल्लो तो म्हणल्यार प्रत्येक शाळेंत ही एग्जाम घेवप. हम्म. प्रत्येक शाळेंत एग्जाम घेवप. थंय सोशल डिस्टन्सिंग करपाक मेळटा जाय जाल्यार प्रत्येक शाळेंत एग्जाम दवरली जाल्यार. बरोबर. तुम्ही म्हणटा एंटायर सगळी स्कुलाची इन्फ्रास्ट्रक्चर यूज करप, सगळे क्लासीस यूज करप. सगळे यूज करप आनीक जो पळय कंडक्टर, डेप्युटी कंडक्टर, सुपरवायझर हे त्या शाळेचे आसचे ना. हय. ते दुसरे खंयचे तरी शाळेचे आसतले. हम्म. दुसरे शाळेत आनी खंयचे तरी शाळेचे आसतले, हायस्कूल इस्कॉलाचे आसतले. अशें करून एक सिस्टम करून ती करपाक येता. कदाचित बोर्डाचेर विचारय करता जाय काय कितें चल्लां तें कोणाक खबर ना कारण कदाचित ते सांगचेय ना कारण फायनल नक्की जें जाता. हय. जो मेरेन कंप्लीट ठरना तो मेरेन सांगपूय. हय. बरोबर. पण एक सर तूं दिसता की इतल्या वर्सांचो तुमचो अनुभव आसा आनी म्हाका दिसता तुमच्याय आयुश्याक असली कितें पयल्याच फावट तुमी पळयता आसतलें की अख्खें जग सामकें लॉकडावन करून बसलां. सो हाजे उपरांत तुमकां शिक्षण क्षेत्रा भितर आनी शिक्षणाच्या पद्दती भितर कितें बदल जातना दिसतात. मुख्य म्हणल्यार इवन राष्ट्रीय स्तराचेर विचार गेली कितलींशे वर्सां चालू आसा. तो म्हणजे स्कूल बेस्ड एसेसमेंटच करप. हम्म. धावेचो स्कूल बेस्ड असेसमेंट करप. आनी आतां एक प्रश्न कितें येता येदो सुद्दां हांवें म्हणलें की सगळ्या भुरग्यांक प्रिपरेटरी एग्जाम आनी इंटरनल असेसमेंटचे मार्क दिवन तांकां कितें तरी रिजल्ट डिक्लेअर करतो. म्हजे कडेन मुद्दाम पोरूंचे स्टॅटिस्टीक आसा तुमचे म्हायती खातीर सांगता. हय. पोरूंचे स्टॅटिस्टीक हे सगळ्यांक खबर आसा. पोरूं एप्रील 19 जी परीक्षा जाली तातूंत भितर 18,684 भुरगे बशिल्ले. तातूंत ते 17,278 भुरगे पास जाले. हम्म. रिजल्ट जो आसा तो 92.47% म्हणजे जवळ जवळ 92.5% लागलो. जुनात पुरवणी परीक्षा सप्लिमेंटरी एग्जाम जाली. तातूंत 1362 भुरगे बसले. 509 पास जाले. आणि रिजल्ट जो आसा टक्केवारी तो 37.37% इतलो ताजो निकाल लागलो. हे दोन्ही जर एक कडेन गेले जायत जाल्यार गेल्ल्या वर्सा 95% रिजल्ट लागिल्लो. आणि फक्त 897 भुरगे नापास झाले. म्हणजे 897 भुरगे नापास झाले. म्हणजे अंदूचो जर आमी जर तसोच जर विचार केलो जायत बोर्डाचो रिजल्ट 90% लागलो किंवा आनी लागलो जाल्यार आमी फक्त 1000भर भुरग्यां खातीर बाकीच्या 17-18 भुरग्यांक आमी त्रास करतात न्ही. जे एनीवे परीक्षा घेतल्यार पास जाता आशिल्ले. हां. आनी एक प्रश्न आसा तो म्हणल्यार कितें आसा एसएससीचे मार्क हे काही एडमिशना खातीर. हय. उदाहरणार्थ पॉलिटेक्निक आसा, ITI आसा,
ITI आसा, ITIचे SSCचे काही कोर्स आसा. आमकां जाय जाल्यार परत एंट्रन्स एक्झाम तांणी त्या वेळाचेर घेवची काय कितें, म्हणजे हे एक लार्जर म्हणजे मोठ्या स्तराचेर व्हड स्तराचेर ताचेर चर्चा जावपाक जाय. तुम्ही म्हणटाय ते आमकां आज ह्या सगळ्या प्रकल्प जे आमचे मुखार हे आसा विकल्प आहात तांचेर विचार करून एक नवीनच मॉडेल तयार करचो पडटलो सो दॅट एज्युकेशन आनी हेल्थ एज्युकेशन आनी हेल्थ दोगांची सांगड घालून. हय, आनी कोणाकय आपोवपाक जाय. आनी येदो तुमी म्हाका विचारिल्लो प्रश्न की ह्या सगळ्या परिस्थितींतल्यान कितें की बोर्डांत म्हणजे राष्ट्रीय स्तराचेर गेल्ली जवळ जवळ 10-15 वर्सां एक असो विचार चलता की SSCची परीक्षाच आसची न्ही. हय, SSCची परीक्षा म्हणजे आसची न्ही, म्हणजे प्रत्येक भुरग्यांक तांचे मार्क दिवचे, बोर्डान परीक्षा घेवची न्ही, तांची स्कूल बेस्ड असेसमेंट. मदीं असो विचार सुद्दां आयिल्लो की 2 सेमिस्टर म्हणजे ऑक्टोबरांत एक बोर्डाची परीक्षा अर्ध्या मार्कांची, बोर्डान पेपर काडप आनी स्कुलांक दिवप. पेपर बोर्डान जशी युनिव्हर्सिटीची आतां कशी आसता, पेपर युनिव्हर्सिटी काडटा, एक्झाम कॉलेज घेता. हय, अशीच पद्दत एक जावची काय कितें, आनी ताका स्कूल बेस्ड असेसमेंट अशें म्हणटा. म्हणजे पब्लीक एक्झाम न घेता स्कूल बेस्ड असेसमेंटांतल्यान भुरग्याचो निकाल आनी फुडें जंय जंय तांचे मार्क पर्संटेज अशे वेगळ्या अभ्यासक्रमांक जाय पडटा थंय थंय एंट्रन्स एक्झाम जशी आतां 12वीची एंट्रन्स एक्झाम घेता. बरोबर. सो तुम्ही म्हणटात की अशा नवीन मॉडेलांचेर आमकां काम करचें पडटलें जाल्यारच हातूंतल्यान आमी भायर सरपाक शकतले. सर, थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. परतय एक 10-15 दिसां भितर उलोवया. 3 तारखे उपरांत तर निश्चितच परत उलोवया की कितें जाता तें पळोवया आनी तातूंतल्यान जी सजेशन्स आसात म्हाका दिसता ही पब्लीक डोमेना वचप आनी ताजेर उहापोह जावन खंय तरी एक नवीन मार्ग येवप हें सामकें गरजेचें. सो सर, थँक्स अ लॉट. सामकें जागृती जाय आनी चर्चाय जावपाक जाय. हय. सो थँक्स अ लॉट सर. थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार. थँक्स अ लॉट सर. ना सामकें आनी परत करया 10-15 दिसांनी. थँक्स. या, बरें.